सगळ्यांक नमस्कार। आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेवता आमी कित्याक सगळ्यांक खबर आसा सेंट्रल गव्हर्नमेंटान एक न्यू पॉलिसी काढल्या, ताचे नाव आसा अग्निपथ। आणि सुरवात करच्या पयलीं तुमकां सगळ्यांक याद आसतली आमकां इस्कॉलान शिकयल्लें रिगार्डिंग आमच्या सगळ्यांकीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य, किंग ऑफ मगध, ताणे मगधाय म्हणटात। आणि ताचो प्रधानमंत्री आशिल्लो कौटिल्य, ताका चाणक्य म्हणटात। आणि कौटिल्यान एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य एक एडवाइस दिलो। ताने सांगले जिस देश में किसान और जवान को अपना हक मांगना पड़ता है वो दुर्भाग्य की बात है। ज्या दिसा एका शेतकामतीक आणि एक जवान सोल्जर आपणाचो हक आपणाचे ड्यूज मागता, that nation will not survive। आयज तसली परिस्थिती जाल्ली आसा। 1-1.5 वर्ष जाले पयले आमी या सेंट्रल गव्हर्नमेंटान कशे फार्मरांची हालत केली। 3 कायदे हाडले which were totally anti farmer। it was pro crony capitalist, फक्त अडानी आणि अंबानी फायदो करपाक। तांचे MSP काढले, मिनिमम सपोर्ट प्राइस काढलो, कशेय करून तांकां मारून उडोवपाक। आयज मोदी सरकारान आपणाची बुरी नजर म्हणटा पळय ती नजर आमच्या जवानाचेर घाल्ली आसा, आमच्या डिफेन्स सर्विसेसाचेर घाल्ली आसा with this ill conceived policy called अग्निपथ। आणि ते जस्टिफाय करता की ही अग्निपथ पॉलिसी हाडची पडली बिकॉज देर इज अ सिवियर शॉर्टेज ऑफ ट्रेन्ड मॅन पॉवर इन द आर्म्ड फोर्सेस इन द 3 सर्विसेस। आम्ही विचारूंक सोदता प्रधानमंत्री मोदीक की इतली तर सिवियर शॉर्टेज आशिल्ली जाल्यार लास्ट 2 वर्सां रिक्रुटमेंट कित्याक बंद केले आणि आता कित्याक हाडली? कित्याक 2024 इलेक्शन येवपाचें आसा म्हूण? आयज लोक विसरूंक ना 2014 तुमी सांगले 15 लाख दिता म्हूण, ताच्या उपरांत काला धन लायेंगे म्हूण खंय गेलो काला धन? डिमॉनिटायझेशन करून आमचे जे अनऑर्गनायज्ड सेक्टर आशिल्लो विच वॉज द बॅकबोन ऑफ द इकॉनॉमी तांकां मारून उडयले। आयज पासून ते आपणाच्या पांयार उबे जावंक ना। अशें करून करून देयर वॉज एन अनरिटन रूल or a policy followed by various government never ever to interfere in the policies of the armed forces। कशी लढाई करपाची, कशे प्लॅनिंग करपाचे, what are the equipment, what are the armed, whatever is required, technology is required, ते आमचे डिफेन्स सर्विसेस प्लॅन करताले, डिसाइड करताले आणि सरकाराक सांगताले। आता सध्या उलटा जाल्ले आसा। 2024 इलेक्शन आसा तो आर्म फोर्सेसांक सांगता रिक्रुटमेंट करा आणि खंयच्या कॅटेगरींतले लोक 17 ते 21 जेन्ना गडबड जालो प्रोटेस्ट जाले 23 म्हणटा ते आता 23 पासून आम्ही घेतले। आमकां एक कळपाक जाय 17 to 21 इज द प्राइम एज ऑफ अ यूथ। 17 म्हळ्यार
11th मे बी जस्ट पास आउट जाला आसतलो आनी 12th गेला, 12th काबार जावना. तू ताका थंयसरलो काडटा म्हणजे ताका 12th ना आनी ताका रिक्रुटमेंटान घेता अग्निवीर म्हण. आनी तांचे तर बारीक पॉलिसी तर वाचत. ते म्हणटा आमी तुमकां 30,000 दितले म्हयन्यान, म्हणजे 1,000 पर डे. एक डेली वेज लेबराक मेवता पळय तशें. नो ग्रॅज्युएटी, नो पेन्शन, म्हणजे सोशल सिक्युरिटी ना ताका. 21 वर्साचो जेन्ना तो भायर येतलो ताचे कडेन नोकरी ना, एड्युकेशन ना आनी प्रॉपर ट्रेनिंग ना. वॉट डज ही डू? जेन्ना अशें टेन्शन आसतलें, आपणाच्या फॅमिलीक कसो पोसतलो, कशी देखभाल करतलो तांची, दॅट इज द टायम दे कॅन फॉल प्रे टू एंटी नॅशनल एलिमेंट्स. कसलें ट्रेनिंग दितले 6 म्हयन्यांनी? आय हॅव बीन इन द आर्म फोर्सेस फॉर 26 years. एवरी डे वॉज अ ट्रेनिंग पीरियड. ट्रेनिंग इज कंटिन्युअस. जी आमकां ट्रेनिंग मेळटा, जी आमी नॉलेज आनी एक्सपिरियन्स आमकां मेळटा, वी ऑलवेज पास इट ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ऑफिसर्स एंड सेलर्स एंड जवान्स. इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. 6 म्हयन्याने कोणाचे ट्रेनिंग जायना. तांचे कडेन एड्युकेशनूय बॅकग्राऊंड काय आसचो ना. सो कसल्या कामाक दवरतले? मध्य प्रदेशाचो एक सिनियर बीजेपी लीडर, हु इज आई थिंक सो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी, नॅशनल पार्टीचो वाइस प्रेसिडेंट, ताणे सांगला हम लोग बीजेपी के ऑफिस में दरवाजा ओपन बंद करने के लिए बिठाएंगे. म्हणजे पळय तांचे तकलेन कितें आसा पळय ते. दे हॅव ऑलरेडी डिसायडेड की ऑफिसांनी दारां ओपन क्लोज करपाक दवरतले. म्हणजे ताजो कॅरियर काबार. ताणी आता जेन्ना सगळे एक्स चीफ्स जे आसा, आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्स चीफ्स, ताणी सांगला प्लीज रिलूक. ही पॉलिसी जायना, ही सारखी चलची ना. दे विल बी डॅमेज इन द लॉंग रन विदाउट एड्युकेशन. कित्याक आयज 3 सर्विसीस तर पयशी, everything which is there in the services, arms, ammunition, equipment is full of advanced technology. Without education, tanga proper any training, ते कशे मॅन करतले? दुसरे म्हळ्यार तांकां कसली नोकरी दितले? अंडर प्रेशर सम क्रॉनिक कॅपिटलिस्ट लायक आनंद महिंद्रा, ताणी स्टेटमेंट दिला, इन्क्लुडिंग चंद्रशेखरन, हू इज द चेअरमॅन ऑफ टाटा सन्स, की अग्निवीरांक आमी घेतले म्हण. तुमची पॉलिसी दाखय. घेतले जाल्यार कसल्या कामाक घेतले? आयज पासून आनंद महिंद्रान सांगपाचे कितले एक्स डिफेन्स पर्सनल हू लेफ्ट द 3 सर्विसेस विथ एक्सपिरियन्स, कितल्यांक ताणी नोकरी दिल्या पळय ते आपणाच्या फायद्याक पळयता, आपणाचे स्वार्थ पळयता. विदाउट एक्सपिरियन्स कशे घेतले ते? आनी घेतले जाल्यार ताणी सांगपाचे आयज पासून डिफेन्साचे कितल्यांक घेतल्या पळय ते. हालींच ताका एक 1,000 crore वयर ऑर्डर मेवल्या फॉर बिल्डिंग आर्मर्ड व्हेकल्स, आनंद महिंद्रा. त्या खातीर तो उलोवपाक लागलो. इट्स ओनली क्रोनिक कॅपिटलिझम. आणि हांका पळय यूज करतले. 2024 इलेक्शन जातले, त्या म्हणसर 21 वर्सां जातकूच भायर काडटले. यूज एंड थ्रो. दिस इज द कॅपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग जो मोदी येतकूच 2014 दिसान आमी पळयला. कॅपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ पॉलिसी फॉलो करता, जे वेस्टर्न कंट्रीजाक फॉलो करता पळय ते. यूज एंड थ्रो. हायर एंड फायर. हायर करतले 4 वर्सान, इलेक्शन कंप्लीट जातले, मागीर फायर करतले. आमी बीजेपीचे एमपीज आणि एमएलएस जितले आसा तांकां विचारूंक सोदता, तुमचे कितले भुरगे डिफेन्स सर्विसेसान आसा? मातशें सांगचे. एकटो तरी आसा जाल्यार सांगचे. इनफॅक्ट आयज ते म्हणटा 4 वर्सां पुरो.
तांकां एम्प्लॉय करपाक, तांकां तर 4 वर्सां दिता, जाल्यार अमित शाहान सांगपाचें आपणाचो जो चलो आसा, हिज सन जय शाह, he has approached the Supreme Court की एज अ सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया आपणाक आनी एक टेन्युअर वाडोवपाचो म्हणून. तुका स्वताक तूं यू वॉन्ट टू इन्क्रीज युअर टेन्युअर एज द सेक्रेटरी ऑफ BCCI आणि हे यूथ पळय आसा इन द प्राइम एज तांकां 4 वर्सांनी भायर उडयता. ऑल सेड एंड डन. आमी ऑल्सो युथांक अपील करूंक सोदता. काल ऑलरेडी काँग्रेस पार्टी एट द सेंटर has appealed to the youth, don't indulge in violence. मातशे पीसफुल रावा. तुमचे जितले कन्सर्न आसा ते आमी द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ताजे फुडल्यान मांडटले आमी. ऑलरेडी ते वचन आयले, एक डेलिगेशन गेल्ले विच इन्क्लुडेड मिस्टर चिदंबरम, खारगे आणि टोटली 7 जण गेल्ले. सो वी अपील टू द youth. We understand, we appreciate the feelings that you are going through, the anxiety, but don't indulge in violence. बरं कितें जाय तें जातलें. हाचे फुडें उलोवपाक I request Mr. Sanjay Burde to do the Defense Ministry of India. डिफेन्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया फाटल्या विकांत तेंच्यांनी डिक्लेअर केलें की आमचे 3 दलांक नेव्ही, एअरफोर्स आनी मिलिटरी तांकां 17 वर्सां ते 21 वर्सां पर्यंत भुरग्यांक जॉयन जावपाक तेंच्यांनी अपील केला आनी तेंच्यांनी जॉयन जावपाचें करून. एक हितून नमूद करपाची गोष्ट म्हणजे फाटल्या दिसांनी एक्चुअली एज जी आसली गव्हर्मेंटाची सरासरी एज जी आसली ही 34 तेंच्यांनी 24 हाडपाचे प्रयत्न केले. म्हणजे एवरेज 24 एज भुरग्यांक जॉयन जावपाचे. आता आमचे कॅप्टन सांगल्या प्रमाणे भुरगो हो नाजूक आसता. एक गरीब भुरग्याक आनी श्रीमंत भुरग्याक सरकारान तोल मोल कसो केला की जे भुरगे गरिबांचे भुरगे जे पयस जाल्यार तेंची बॉडीक जी हे जाय पडटा, जेवण जाय पडटा. SSC पास जायना फुडें 11वी जातलो तो भुरगो एट द एज ऑफ 16-17 आनी तेजी बॉडी जी ही आसता न्हू वाडोवपाची शक्ती जी आसता ती जेवणात नासता. ती एज जी भुरग्यांची वाडटा ती 21, 22, 23 पासून तेजी ती बॉडी स्ट्रॉंग जाता. तसल्या भुरग्यांक 17 वर्साचे 18 वर्साचे भुरग्यांक जर आमी मिलिटरीन घालपाचो प्रयत्न जर केलो बरोबरच तेंची जी ट्रेनिंग जी आसता सरकाराची मिलिटरीची ट्रेनिंग सकाळी फुडें पळयत जाल्यार सांजची पळयत जाल्यार एकदम डिफिकल्ट आसता. आनी हेतून आयज सरकारा कडेन जॉब दिवपाक जावना. ह्या 2019 ते 2022 पासून जे रिक्रुटमेंट जे घेता आमी मिलिटरीन जे मनीस जे घेता हेका जॉबाक लावून ते घेता हेतून कितें जाता की जे वर्सान मिलिटरी जे आसता रिटायर जातात वर्सान वर्स मिलिटरी रिटायर जाता ते जवळ 55,000 ते 60,000 मिलिटरी इंडियन हेतूनसून रिटायर जाता. रिटायर जाल्या परत तांकां जो पेन्शन जो आसा सरकाराक तो एकदम कोट्यांनी पावता. 125 कोटी 130 कोटी पावता. 55 ते 60,000 जेन्ना मिलिटरी जेन्ना भायर सरता रिटायरमेंट पिरियड तांकां पयसो दिवचो पडटा. तो सरकारा कडेन पयसो आसा काय ना हो मोठो प्रश्न पडटा. म्हणून ताका लागून रिटायर जाल्या उपरांत जर तांकां पेन्शन तांकां रेशनाक पयशे दिवचे पडटा, रेशन दिवचें पडटा, तांकां मेडिकल सर्वीस दिवची पडटा आनी तांकां पळोवचें पडटा. म्हणजे सरकारा कडेन आयज असो प्रश्न पडटा की जे मिलिटरी जे रिटायर जाल्या उपरांत तांकां पयशे पेक्षा हे नवीन घेतल्या उपरांत 4 वर्सां कॉन्ट्रॅक्ट पिरियडीचो सरकार जो आमी मिलिटरीन घेवंक करता आमी तेन्ना पळोवंकूच ना. भारत देश स्वतंत्र जाल्या उपरांत आमी जय जवान जय किसान जो म्हणटा आनी नेताजी सुभाषचंद्र बोसान जी आहे मिलिटरी तयार केल्ली देशाक लागून केल्ली ते अशें न्हू 4 वर्सां कॉन्ट्रॅक्ट पिरियडाक घेवंक नासले. केन्ना आयकला आतां देश स्वतंत्र जाल्या पासून आज पासून मिलिटरी केन्ना ऑन कॉन्ट्रॅक्ट पिरियडीर केन्ना घेतला असो प्रश्न आमी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक विचारूंक करता. आयज देशा कडेन आयज जे भुरगे जॉबाक जर जाय आता वर्सांसून तेंचे आता एवरेज जर काढून गेले 60,000 जर सैनिक आमी वर्सांक जर घेता
तर आम्ही हे 3 वर्साचो पिरियड जो गेलेलो जवळजवळ 1,80,000 तेंच्यांनी मिलिटरी ते पोस्ट घेवपाक जाय आसले आणि लास्टाक जे ते कितें म्हणटात आम्ही 25% भितरले रिझर्वेशन पोस्ट घेतले. आता मिलिटरीक जेन्ना भुरग्यांक आमी ऍडमिशनाक घेतले आनी भुरगे ट्रेन जातले 4 वर्साचो पिरियड जे आसतलो 4 वर्सां फक्त 4 वर्सां 5 वर्सांक जर सरकारान जर मिलिटरीन घेतले 6 वर्सांक 7 वर्सांक 10 वर्सां लागून सरकार कित्याक लागून घेना तेंची मागीर इतर तांकां जर घेतले ते एकदम फिक्साक पडले म्हणजे फिक्स तांकां परमनंट जॉब जालो परमनंट जॉब जाले उपरांत सरकारान तांकां पगार दिवचोच पडलो. सरकार आयज डिफेन्साक जर सरकार जर आयज आमच्या भुरग्यांक जर घेता तर तेंचे फुडलो काळ जो येतलो तांकां भायर काडटले कॉन्ट्रॅक्ट भायर दवरतले मग तांकां सुपरवायझर म्हणून घेतले सेक्युरिटी म्हणून घेतले भुरग्यांक त्या पण 25% जे भितरले गाळून जे घेतले तुमचे कडेन कसली स्टडी आसतली की हो खरोखर मिलिटरी बॉर्डरी गेल्या उपरांत हो खरोखर बरो काम करतालो पण रिपोर्ट कोण दितलो बाकीचे 75% जे भुरगे जे भायर सरतले तांकां तुमी खंय दवरतले. हे भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान खरोखर विचार करूंक जाय. हे आमचे इंडियन फोर्स भितर तुम्ही आता नेव्ही इंडियन आर्मी मागीर मिलिटरी आज तुमकां खबर आसतले आज रशिया आणि युक्रेनचे आज युद्ध चालू आसा. तुम्ही पळयलें आसतलें 4-5 म्हयन्यांनी तेतून आता युक्रेन म्हणटा ती इल्लीशी कंट्री आणि रशिया येदी व्हडली तेंचे कडेन रशिये कडेन आर्म्स आनी एम्युनिशन आसा पूण तेंचे कडेन भारतीय देशा सारखे मिलिटरी जे आसा न्हू ते आयज रशिये कडेन ना. आमची जगाचेर फर्स्ट मिलिटरी आहा इंडियेन अख्ख्या वर्ल्डात ते खंयच्याय एका संकटात तुम्ही सामर्थ्य जावंक शकता. तुम्ही पळयलां आसतलें फाटल्या दिसांनी सियाचीनाक तेंच्यांनी वयर सियाचीन कितले उंच आसा ते सारखे आमच्या भारतीय लश्करान तांकां डिफीट केलेले आसा. फाटल्या दिसांनी आमचे बोफोर्स जी आसलेली ते हेतून बोफोर्स तोफानसून तांकां आमी एका कारगिलाक आमी युद्ध जिखलेले आसा. अशें आमचे सैन्य इतले मजबूत आसून भारतीय जनता पार्टीचो सरकार मिलिटरी कडेन असो कित्याक लागून असो रोश हाडटा म्हूण कळना आमकां. आमी आयज खरोखरच मागता आमच्या गोयच्या जनतेक जर आमी सांगूंक जाय करता कितें आसा एक्चुअली आमची मिलिटरी बद्दल देशा बद्दल उलयता आसतना प्रत्येक गोष्ट आमी आज उलयता आनी एक एकदम शब्द वापरून उलोवपाक जाय पूण हे भुरग्यांचे भवितव्य भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हे खंय व्हरता कळना. म्हणजे जॉब जर तुमचे कडेन दिवपाक ना 3 वर्सांक 4 वर्सां कॉन्ट्रॅक्ट पिरियड जर भुरग्यांक तुमी आमचे जर घेता तर एक चुकीची गोष्ट आसा. 4 वर्सांक जर तुमी घेता जाल्यार ताका परमनंट कित्याक लागून घेना म्हणजे ते भुरगे जे सिलेक्ट करतले. आता तुम्ही पळयता आसतले फाटल्या दिसांनी गोंयान हांगा आमचे बांबोले खूप जाण गेले ट्रेनिंग गेले तांकां घेवपाचो प्रयत्न केलो काही कारणास्तव तेंच्यांनी फाटल्यान दवरले हे कित्याक लागून ते खबर ना. आमी मागता काँग्रेस पक्ष की जे भुरग्यांक आमचे जे डिफेन्स तुम्ही घेता न्हू ते सारखे घेवपाक जाय पण असली फकाणां करपाक भुरग्यांचे आयुष्य फुडल्या पिड्यार करून तांकां ते 12 लाख तुम्ही दितले म्हणटाले न्ही ते भितरले 25% 30% सेव्ह करून ते दितले म्हणटा कितले पयशे न्ही 12 लाख जर तांकां तुम्ही दिता म्हणटा 15 लाख तुम्ही दिवंकूच ना. तुमकां खबर आसतली 15 लाख दिता सांगले ते दिवंक ना. आता येयले 3 लाख कमी केले 12 लाखाचेर पावले ते. आता म्हाका सांगा पळया आता भारतीय जनता पार्टीच्यान श्रीमंताचे भुरगे जे मिलिटरीन जर कामाक जर गेले ते आणि तांकां जर 12 लाख रुपया काढून जर दिले आणि तेंच्यांनी कसलो धंदो करपाचो. एक चाळेचो गाडो जातलो एक 10 बाय 10 स्क्वेअर मीटर जागो जर घेतलो. आता आमी देशान आमच्या गोंयाच्या शहरान धरया मडगांव धर वास्को धर म्हापसा धर किंवा पणजे धर तर एक 10 स्क्वेअर मीटर जागो घेवपाक जर भुरगे जे आमच्या कामाकसून गेले मिलिटरीसून आणि तांकां जर दिले आमकां कामाक थंय घेवंक ना काढून जर 10 लाख रुपया दिले 12 लाख रुपया दिले 12 लाखान सरकार हे भुरग्यांचे आयुष्य 4 वर्सांचे पिड्यार करून सोदता काय कितें. म्हणजे तुमचे फुडें इलेक्शन जे मेंबर ऑफ पार्लिमेंटचे येता हे तुम्ही सैन्य भरतीचे दाखयतात 10 लाखांचे तुम्ही घेता म्हणून पूण तुम्ही खरोखरच चुकल्यात. भारतीय जनता पार्टीचं सरकार हिशोब करपाक चुकता आणि आमचे गरीब जनतेक तुम्ही मिलिटरीचे हातून लावपाक करता आणि श्रीमंत लोकांक तुम्ही खावपाक सोदतात बरे बरे तांकां खावपाक दवरता. श्रीमंत लोकांचे मिलिटरी वतना गरीब लोकांचे भुरग्यांक मिलिटरी वयतले पूण तेंची गरिबी कडेन ही फकाणां केली सारखी दिसता आणि गरीब नवजवान जे आमचे आसा तेंचे कडेन फकाणां भारतीय जनता पार्टीचो सरकार करता अशें तरी आमकां म्हणूचें दिसता. थँक्यू सर. Can a soldier become in 4 years as a soldier? Not at all. 7 ते 10 वर्सां लागता एक कंप्लीट सोल्जर करपाक. एक तुका बेस्ट एक उदाहरण दिता. हांव जॉइन जाल्लो आफ्टर डुईंग माय इंजिनियरींग फार्मागुडी. पयले आमकां बेसिक ओरिएंटेशन ट्रेनिंग दिता. तातूंत ते समजायता नेव्ही कितें पळय ती एक शब्द आसा ईच वर्ड. शिप कितें शिपीन भितर इक्विपमेंट कितें मनीस कितें
एवरीथिंग A to Z यू हॅव टू अंडरस्टँड. ताज्या उपरांत म्हाका मरीन इंजिनियरिंगाक धाडलो. वॉट इंजिनियरिंग हांवें डन इज बेसिक. ताजे उपरांत मरीन इंजिनियरिंग ते जातकूच शिपार धाडलो. अपॉइंटमेंट जातकूच परतो ट्रेनिंगाक. तूं पळय शिपार कितें एक्सपिरियन्स आहा, आतां तुका एडवान्स ट्रेनिंग. देन आय वॉज सेंट फॉर एरोनॉटिक्स स्पेशलायझेशन. हे कंटिन्युअस आसा. तुझे ऑलमोस्ट 75-80% लायफ गोज इन ट्रेनिंग, बिकॉज ते तुका अपग्रेड करीत रावता. टेक्नॉलॉजी इज इन्क्रीजिंग, आयडियाज आर इन्क्रीजिंग. यू हॅव टू बी ऑन पार विथ द एनिमीच्या फुडें पावपाक जाय. तूं 10 स्टेप एनिमीच्या फुडें आसपाक जाय. सो हे 10th काय 11th करून बाबड्यांक तांकां हाडटले आनी 4 वर्सांनी भायर उडयतले. वॉट वील ही डू भायर येतकूच? 17 वर्साचे म्हणटात की चायल्ड लेबर हितून येता 18 वर्सां उपरांत. एक्झॅक्टली. सो घेवं शकता डिफेन्स असले भुरग्यांक 17 वर्साचे. ताजेर आमी डिस्कस करचे न्ही, बिकॉज इट अफेक्ट्स द मोरल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस. 17.5. सो ते आतां असली क्वेश्चनां तुवें सांगला, व्हेरी रेलेवंट क्वेश्चन ऑलरेडी तांकां पावल्या आनी त्या खातीर ते आतां एजीचेर मातशे वयर सकल करतात. But they increase upper limit. They've increased the upper limit. That is a part of the reaction. कित्याक ताणें सांगला 21 वर्सांच्या भायर येतकूच आमी कितें करतले, सो आतां 23 वर्सां म्हणटात. आतां एक ते चुकल्या कितें, हातून खुबशे जे यूथ आसा ताणें खुबशे आवय बापायनी लोन काडून रीण काडून तांकां ट्रेनिंग दिल्ले. देर आर दोज एंट्रन्स एग्जाम. 2-3 वर्सां तांणी ते पयशे दिवन ट्रेनिंग घेतुल्ले. ताचे उपरांत ताणें लास्ट 2 वर्सां रिक्रुटमेंटूच करूंक ना. ते रस्त्यार आयल्या. ते म्हणटा आमी ट्रेनिंग केल्लें, इतलें आमच्या आवय बापायन खर्च केल्लो, ते इज वॉश्ड आउट. मे बी तांकां इन्स्टिगेट करपाक जे पळय ट्रेनिंग दिता इन्स्टिट्यूट, ते भियेले आसतले फुडें बिझनस कितें. मे बी दे हॅव अ हँड इन दीस वायलन्स. दॅट इज वाय वी आर अपीलिंग टू द यूथ, प्लीज डोंट गेट इन टू वायलन्स. फुल तांचो करियरूच गेलो. But last 2 years have no recruitment because of COVID, not because of. You tell me, did China stop their actions near Siachen and the border because of COVID? That is separate, but here everything came to a halt. No, defense services never stops. Lockdown and all this happened here, no? Lockdown happened for other things. Did the administration stop? No. You cannot play around with Recruitment defense. stopped, right? Recruitment stopped in. Why did they stop the recruitment when there was a shortage? Because they had already answered the exam. Exam answer kello on entrance exam. So those who had cleared, they could have been scanned, tested for COVID and taken inside. There are soldiers already working. Lakhs of soldiers who are already there in the armed forces. So ani je entrance exam pass kelle ho, there was sanction to take these people. Proper government sanction was there. Then your vacancies kidak fill karu na. If you are so bothered about the shortage, yet 2024 इलेक्शनाक लागून डिले केल्ले अशेंच दिसता. हातून ते खिलवाड करता डिफेन्सा कडेन. तुम्ही म्हणता की म्हणजे जे हे आसा स्कीम जी आसा अग्निपथ म्हणून ती 23 वर्सां उपरांत ते मागीर तांकां रिटायर जावपाचें तांचे 4 वर्सांनी. नो रिटायरमेंट, भायर किक डाउन. मागीर अशें हें आसा की तांकां गव्हर्मेंटाच्यो ज्यो कंपनी आसा वेगवेगळ्यो PSU ज्यो आसा त्यो अदानी आनी अंबानी विकते घेतल्या. थंय त्या सगळ्या कंपनीक तांकां स्टाफ जाय पडटलो. ते हे जे कोण भायर सरतले तांकां मेळटले. जो स्टाफ जाय एका प्रायव्हेट कंपनीन तर एक PSU विकती घेतल्या. जैसे अडानीन घेतल्या थोडे PSU, जाल्यार तो आपणाच्या फायद्याक लागून अनट्रेन, इनएक्सपिरियन्स, अनएड्युकेटेड मनशाक तो दवरतलो. म्हणून तांकां ट्रेन करतात न्ही. कसले ट्रेनिंग? 6 महिने तेच आमी सांगला न्ही, 6 महिन्यांनी कांयच ट्रेनिंग जायना. इट टेक्स 7 to 10 years to make a complete soldier. And तातूंत तांकां स्पेशलायज, इट इज नोन एज वर्टिकल स्पेशलायझेशन. तांकां कसले वर्टिकल स्पेशलायझेशन मेळटले?
वेगवेगळे हातूर ज्यो स्ट्रीम्स आसा तातूंत तांकां ट्रेन करतले म्हणटा कसल्यो? म्हणजे सगळे कंप्युटर आनी बाकीचे सगळे जे कितें भुरग्यांक ट्रेनिंग घेता ते सगळे हातूर ट्रेन नेवीन कंप्युटर ट्रेनिंग दिना, वर्टिकल स्पेशलायझेशन टू हँडल टेक्नॉलॉजी. तांचे म्हणणे तशें आसा न्ही. कोणाचे? हे आतां जी स्कीम तांच्यांनी हे केल्या मोदी म्हणटा ते फेकू. आयज पासून 15 लाख आयल्या. प्रधानमंत्रीन सांगुल्ले 15 लाख. प्रधानमंत्रीन सांगुल्ले ब्लॅक मनी हाडटा म्हूण. बँक अकाउंट असो ब्लँक But Captain, सेवन एश्योरन्स दिला पडटा आफ्टर फायर सर्वीस एका फायर फोर्स आनी फॉरेस्टाक बी रिजर्वेशन दिता. कोण? आफ्टर 5 years सर्वीस कंप्लीट जातली फायर फोर्स फॉरेस्ट पोलीस रिजर्वेशन 5 years न्ही, दिस इज 4 years. आफ्टर 4 years. सो तेंच्या पळय सध्या दे हॅव नॉट येट बीन रिक्रुटेड. सगळ्या चीफ मिनिस्टरांक ओन्ली बीजेपी चीफ मिनिस्टरांक ऑर्डर आयल्या हे तुम्ही प्रॉमिस करा. ओन्ली बीजेपी रूल स्टेट आम्ही घेतले. तुम्ही तर घेतले. आमचे गोंयान शिकुल्ले भुरगे आसा तांकां कित्याक घेवना? जॉब स्कॅम कित्याक जाला? खंयच्या मंत्रींनी खंयच्या MLA पैसे घेतल्या. तांकां फ्री घेया न्ही. तू तर 5 वर्सां उपरांत दितलो. आता घे. शिकुल्ले आसा, एड्युकेटेड पीपल आर दे, ग्रॅज्युएट्स पोस्ट ग्रॅज्युएट. तांकां घेनासतना जो अनएड्युकेटेड तू आता 17 वर्साचे जे 21 वर्सां तांकां घेतले. दीज आर ऑल जुमला. Your demand is for job security. This is not fit for defense. This policy is very dangerous. बरें 21 वर्सांचे तुम्ही भायर घाले तांकां जॉब ना काय ना. 23 धर चल. 23 is not the only this. At 17 to 20 it is 4 years. So if it is 23 म्हणजे आम्ही 19 वर्सांचे घेतले. Then it will be 20. Finally, it will be only 4 years. When he comes, काल राजनाथ सिंगान सांगला, राजनाथ सिंग, that तांकां खंय एक डिप्लोमा दितले. कसली डिप्लोमा ती खबर ना. इन डिफेन्स सर्विसेस, ऑल 3 सर्विसेस, जितले ट्रेनिंग चालू आसा, they are affiliated to a university. Either Jawaharlal Nehru University or IGNOU or Cochin University, various universities, they are affiliated and they certificate दिता. राजनाथ सिंग खंयची दितलो? खंयची युनिव्हर्सिटी म्हणटलो 11th स्टँडर्ड जावन तुमकां फोर्सान सर्विसेसान काम केला म्हणून तुमकां डिप्लोमा दिता. आनी खंयची प्रायव्हेट कंपनी, आनंद महिंद्रा जावं नाजाल्यार अडानी जावं, विल ही ऑनर दॅट डिप्लोमा? म्हणजे नाम के वास्ते तुम्ही डिप्लोमा दितले. Besides that, what is more dangerous is, ये 4 वर्सां तुम्ही घेतले. What is his contribution? He has no vertical specialization. That means you are increasing the shortage of trained personnel. त्यात ते 4 वर्सांचे 10 वर्सां केल्ली तुम्ही जाल्यार ताका ट्रेनिंग दिवन ताका खंयचे इक्विपमेंट मॅन करपाक ताका एक यूज करूंक जाताले. तेन्ना की प्रायव्हेट कंपनी ताका घेवपाच्यो. दॅट he is having some experience and knowledge. The kind of it is use and throw, hire and fire म्हणटा पळय ते. It is only election jumla. So you want to scrap this recruitment Scrap policy? the policy. Leave anything to do with defense to the armed forces. Let them decide. They know best. You cannot sit in a prime minister's office with 2024 in the background की सियाचीनान कोणाक धाडटलो पळय तो. जावचे ना. वास्कोचे MLA दादी साळकर्णी आसा ते म्हणटा की ही जी हे आसा स्कीम आसा ती सामकी एकदम बरी आसा. ताजे तुमचें कितें म्हणणें? ताणें म्हणचेच पडटलें त्यांनी. राजीव साळकरान सांगपाचें तो आपणाच्या भुरग्यांक ह्या स्किमीन घालतलो काय म्हण हे अग्निवीर. तेन्ना आमी घरान वचून ताका सल्यूट करतले. इज अ गुड फ्रेंड ऑफ मायंड. बट ताणें हेच सांगपाचें. बरें दुसऱ्याच्या भुरग्यांक आपणाच्या भुरग्यांक बरी न्ही ती पॉलिसी. खंयच्या बीजेपीच्या MLA आपणाच्या भुरग्यांक डिफेन्स सर्विसीसान घाल्या. ना जाल्यार हे पॉलिसी पळय आसा जितले MLA आसा बीजेपी तांणी आपणाच्या भुरग्यांक हे पॉलिसीन भरती करपाचें. Not mandatory, no? Is it mandatory? What is that? This policy for children to join? Not mandatory. If they are saying it is a very good policy, let them put their children. Those are willing. Show by example, nahi? Okay, that you can lead by that. Yes, lead by example.
Tell me one thing, these 3 defense service chiefs, they have welcomed this policy. Yes, they are serving. But you they, say, they are serving. जन बंदूक असता सगळे उलयता. Why did you say you leave it to them. why did the former Admiral of Navy, Chief of Navy, Admiral Arun Prakash, highly respected, he was also Joint Chief of Staff, ताणे कितें सांगले? असली पॉलिसी डॅमेज करून उडयतली म्हणून. बिकॉज ही इज फ्री टू टॉक. 30 जाणांक तांकां जायना. काल पळय तांकां प्रायम मिनिस्टराच्या ऑफिसान सांजचे पळयला. The 3 chiefs never go to Prime Minister's office, they go to the Defense Minister's office. That means प्रधानमंत्री कसो इंटरफियर जाता तांचे मदीं तो. There are certain things, an unwritten rule, leave it to the armed forces. Thank you. Armed forces have welcomed it. Armed forces have welcomed it. Those who are inside, ते सांगला तुका हांवें बंदूक धरतकूच. If Daji Sarkari, Armed forces, whom are you talking? Those who have retired? only the chiefs are saying it is good. Within the armed forces, they are not happy with it. तो म्हणटा म्हज्या अंडर कोणाक धाडटा तुमी काय म्हूण. I have to take the work, I have to man the equipment. Untrained people तुमी हाडटा, आपण कसो करतलो? Thank you.